गोवा बस मालक संघटनेतर्फे समाजाच्या संबंधित विषय घेतलेले आसा प्रत्येक फावटी आनी आयजूय तेचेर उलयतना सांगपाक सोदता की जी कल्टिवेटेड लँड आहा थंयसर आनी IIT प्रोजेक्ट इतले दुर्मिळ भागान कित्याक जावप प्रमोद सावंताचे कितल्योश्योच प्रॉपर्टी आहा हेच्या पयलीं आमी त्यो काडलेल्यो RTIन प्रमोद सावंत साखळेवी ज्यो पळय भागान पळय प्रॉपर्टी आहा पळय जी सिटीन आहा ती एक खंयची तेणी ह्या प्रकल्पाक बरो प्रकल्प न्हू त्या प्रकल्पाक तेणी दान करची किंवा कायदेशीर लँड एक्वेशन करचे पयशे सरकाराचे आपले कडेन घेवचे आनी त्या आपल्या प्रॉपर्टीन करची कितलेशेच सर्वे नंबर आमी काडलेले प्रिंट मिडियान त्यो बातमी सुद्दां येयल्या हांव त्या मेळावलीच्या लोकांक आव्हान करता तुमच्या माध्यमांतल्यान की प्रिंट मिडिया कडसून बी सगळे सर्वे नंबर घेवचे आनी तेंच्यांनी एक रिप्रेजेंटेशन दिवचें प्रमोद सावंताक की तुजी प्रॉपर्टी पळय खंयची पळय सुटेबल आहा त्या प्रॉपर्टीन आमकां ते तो IIT प्रोजेक्ट व्हर म्हणून आमच्या पोटार कित्याक पांय दवरता काय म्हणून कित्याक शेवटी ते भुमिपुत्र पयरूच कालचे प्रेस कॉन्फरन्सान हांवें तो विशय मांडला कितें म्हणून की कूळ मुणकार कायदे कडेन कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगचे पळय सरकारान पळय केला नव्या लँड एक्वेशन बिलान तितूनच्यान कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगाक हो कूळ मुणकारांक घातक हें आहा म्हणून निर्णय घेतलेलो आहा म्हणून